I certified where food is fortified. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आर्ट जावं आमची कला दर एकल्याच्या आंगांत कोणच्या कोणच्यानी गोंयच्या रिगलेली आसा आनी ही आर्ट फुडें व्हरोंक माय आनी पाय भारी वावुरता आपल्या भुरग्यांक जावं म्युजीक शिकोवंक कांतारां शिकोवन एक बरो आर्टिस्ट करूंक. आयज आमच्या सांगाताक आसा पाय आनी दू जी आमची कोंकणी पालकार भारी वावुरल्या आमची कोंकणी पालक फुडें व्हरोंक तो पोरजोडोंक आयज आमच्या सांगाताक आसा बाब हेनरी आनी ताची दू क्लॅरिसा लोबो. येवकार तुमकां आमची कार्यावळी. कशी आसात? फिट अँड फायन? एकदम फिट क्लॅरिसा? ऑलरायट, ओके. पोलीस अध्याक खऱ्यांनीच हेनरी बाब तुका म्हजी मान बागयता कारण तुवें आपले धुवेक जावं सॅक्सोफोन शिकोवन इतली कला ताका ताच्या आंगात रिगलेली आसा ती तुवें भायर काडून सुवे मजात दाखयली म्हूण खऱ्यांनीच हॅट्स ऑफ. कित्याक जायतीं जाणां आयज काल भुरगीं म्युजीक वाजोवंक सोदता कांतारां करूंक सोदता पूण जरी तर तांकां माय पायचें जरी तर मोटिवेशन मेळना जाल्यार ती फुडें पावना. पोलीस वातेर हेनरी बाब सुरवात तूं कडल्यान कोता. तुजी सुरवात कशी जाली म्युजिका बाबतींत वा म्युजीक तुज्या आंगान कशें रिगलें? गोंयकाराच्या रोगतान म्युजीक भरलेलें आसा. जरी तर आमी आतां ह्या प्रेझेंट मोमेंट आमी गोंयांत रावनात. आमी गोंयाच्या बॉर्डर सोडून रेडी आमचो धाकटो गांव आहा रेडी आजगांव पॅरीश आहा थिंगा आमी रावतात. पूण हें गोंयची जी आर्ट आहा तियात्र म्युजीक हें आमच्या रोगतान आसा कित्याक आमी ओरिजिनल गोंयचे. आमचे कोलवाळे आमी जणय रे थिंगाचे आमचो जण आसा आमकां हें मेवता सुवात आमचे थिंगा आनी तेरेकोल आहा थिंगा आमची पुर्वजांची वडिलांची जमीन आहा. पूण आमी आमच्या पोटाक लागून आमचे माय पाय महाराष्ट्राचे बॉर्डर क्रॉस करून थिंगा रावंक लागले. पूण ते जरी तर तांणी गोवा सोडलें पूण गोंयची आर्ट ती सुटोंक ना. ती खंय तरी आमच्या रोगतान आसलेली आनी ती एकदम उसळी मारून भायर सरली. आमच्या त्या रेडी गांवांत तियात्र बाय इतले चडशे जायनासले पूण जेन्ना आमी धाकटे आसले तेन्ना आमी पयले चिंतले तियात्र करपाचो कितें प्रोग्राम करपाचो आनी तेन्नाच्यान आमकां ही एक आवड कशी आमच्या भितर उत्पन्न जाली. आमच्या गांवांत तेन्ना म्युजिशियन नासले ना जावं तियात्र करचो म्हटल्यार ताका स्क्रिप्ट लागता कांतारां लागतात हें सगळें मटेरियल आमचे लागीं अवेलेबल नासलें. पूण जेन्ना आमी सोद घेता खंयचे गजालीचो जाल्यार तेन्ना ती आमकां मेळोंक लागता तशी आमचे भितर आमी ती सोदूंक लागले. हांवें पयलीं धाकटी एक स्टोरी बरयली आनी थोडेच आमचे कलाकार घेवन ती स्टोरी आमी माचयेर हाडली. थोडी कांतारां बरयली कांत बरयले आनी ताका हांवूच म्युजीक करतालो हांवूय एक्ट करतालो आनी सगळ्या येवन नाल्यार फाटल्यान रावन हांवूच ट्रम्पेट वाजयतालो. आमचे भुरगे दुसरे आसले ते वाजयताले आनी एक फावट आमकां दिसलें हें बरें जाता. मागीर आमकां आनीक उमेद वाडली आनी आयज आमी एक बरें नांव जोडलां आमी जावं तें कांतारां बरोवपाक तियात्रांत काम करपाक म्युजीक वाजोवपाक आनी हे भाशेन आमचें गोंयकारपण आमी हे भाशेन फुडें व्हरोंक सोदता. जरी आमी महाराष्ट्रान रावले तरी आमची जी गोंयची आर्ट गोंयची कला आसा ती आमी हे भाशेन फुडें व्हरोंक सोदता आनी आनीकूय फुडें व्हरतले म्हूण आमकां विश्वास आसा. रायट, ओके. केन्ना तुवें पळयलें तुज्या चलयेन ती आर्ट आसा म्हूण तुका कशें गमन आयलें की ताकाय तें पोटेंशियल आहा? जेन्ना हांव कितें कांतार बरयतालो वो कितें करतालो तेन्ना तें ध्यान दिवन आसतालें आनी म्हज्या सांगात तें कांतार म्हणूंक सदांच रेडी. बाय म्हण गो म्हटल्यार ते रोखडें म्हणटाले. तेन्ना म्हाका सोजमलें हाचे भितरूय हें गोंयकारपण रिगलेलेंच आसा. आनी जेन्ना तें टेंथाक पावलें 9th-10th मागीर ते म्हाका सांगलें म्हाका ट्रम्पेट शिकय. हांवें म्हणलें बाबा ट्रम्पेट तुका सारकी न्हय कित्याक ताका चड एनर्जी लागता तुका हांव सॅक्सफोन शिकयता. मागीर हांवें कोणाक सांगलें म्हाका एक सॅक्सफोन हांवें घेतलो आनी ताका दिलो आनी मागीर ताका दाखयलें थोडे
हांवूय एक व्हडलो म्युझिशियन न्हय, हांव सारकें तुमचे गोंयकारा भशेन शिकोंक ना, पूण एक हनी बी जशी आसता ह्या फुला वयलें त्या फुला वयलें एकठांय कोत्ता हनी, तशें व्हडले व्हडले म्युझिशियन कशें वाजयतात ते कितें कोत्तात, जायते आमचे तियात्रीस्ट जावं तो आरांबोलचो डॉमिनीक ओतियो आनी हे भशेचे इतोरीन मास्ट्रो हांव मेर्शेचो, तांचे सांगता केन्ना तियात्र करून कांतारा म्हणून वयतालो स्टेजीचेर, तेन्ना हांव म्हजे कांताराचें म्युजीक हांवूच कोत्तालो, बरयतालो आनी ते तांकां दाखयतालो सर हें बरोबर आसा काय, तो म्हणटालो ना हेनरी हे भशेन हें करूंक जाय, हे भशेन थोडे थोडे सगळ्या लागसान शिकत शिकत आयज हांव हे मेरेन पावलां. रायट, ओके. आनी तेंच हांवें म्हजे धुवेक थोडे दिवंक शिकयलें, ताका हांवें पयलें बेसीक ताका शिकयलें दाखयलें आनी मागीर आमचो मांद्रेचो मेस्ट्रो जोकीम ताका हांवें सांगलें, पूण दुर्दैवान कितें जालें हाका शिकोवंक सुरू केलें आनी तेन्ना कोवीड सुरू जालो आनी ताका कोवीड जालो, आमकां त्या मेस्ट्रो लागीं वचोंक मेळना, मागीर ताणें ऑनलायन शिकलां तें, जें जितलें शिकलां तें ऑनलायन आनी मागीर हांव घरा ताका शिकयतालो. तें करून ताणें आयज एक बरो सॅक्सफोन वाजोवंक ताणें सुरवात केल्या आनी फ्युचराक तें आनीक शिकोवचें, बरें एक प्रोफेशनल गोंयचे जशे म्युझिशियन आसतात ते भशेन ताणें जावचें, एक म्हजी आशा आसा, एक नांव वयर काडूं. क्लॅरिसा बाय, डू यू अग्री? Yeah. Agree very much? Are you in tears? Alright, क्लॅरिसा, जायते तुजे आमी पळयला, जायते क्लिपिंग्स आमी पळयला, इंस्टाग्रामाचेर तुजे जायतेच क्लिपिंग गाजता तूं वाजयता पळय, कशें दिसता जिवाक जेन्ना लोक तुका अप्रिशिएट करता तेन्ना? सारकें बरें दिसता, म्हटल्यार दाडाय म्हाका सांगतालो, म्हटल्यार आयज म्हाका हिंगा एक बायल मेवली, ती म्हणटाली तूं क्लॅरिसा लोबोचो डॅडी काय, तें आयकून मातशें बरें दिसता, म्हणल्यार ओके आय एम डुईंग समथींग, दाडाचें नांव वयर काडटा, म्हणजे सारकें. एकदां ल्हान आसतना हांवें दाडाक सांगलेलें, दाडा आयज म्हाका सगळी एंट्री लोबोची धुमून वळखता, एक दीस येतलो जेन्ना तुका क्लॅरिसा लोबोचो डॅडी म्हणून करता. दीस येयलो. आय एम वर्किंग ऑन दॅट, आय एम स्टील देर. ऑल द व्हेरी बेस्ट एंड तुका भरपूर यश आवडेता. सोरोड प्रश्न करूंक सुद्दां क्लॅरिसा बाय, जायती पार्टी जेन्ना तुजे यू नो तूं बरें सॅक्सोफोन वाजयता वो कसलो एक ट्रॅक वाजयता आनी तो लोक फॉरवर्ड करता एकामेकाक, कितली उमेद जाता तेन्ना की आपल्याचें क्लिपिंग बाबा फॉरवर्ड शेअर जाता, कशें दिसता तुका? बरें दिसता, म्हटल्यार आय जस्ट वॉन्ट टू थँक एवरी वन फर्स्ट फॉर सपोर्टींग, लायक सगळीं म्हटल्यार उमेद दाखयता, बाय बरें वाजयता तूं, आमी तुजें शेअर करता, आमी पळयता आनी सगळी सारकी उमेद भरता, मागीर आनीक करपाक यू नो मोटिवेशन येता मागीर. करेक्ट. तुजी सुरवात कशी जाली, कित्याक लागून तुका म्युझिकाक इतली आवड लागली? तुज्या डॅडीन सांगलाच की तुका एक कीन इंट्रस्ट आसलो आयकोपाक, जाल्यार तुजी सुरवात कशी जाली? वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम युअर सायड. आमच्या फॅमिलीनूच सारकें म्युजीक चलतालें, म्हजे अंकल बा दाडा बा सगळे तियात्रान ल्हान आसतना आसत, तांकां पळोवन मागीर आमकांय मातशी उमेद येयली. सो ल्हान आसतना सुमार 10 वर्सांची आसतना दाडान म्हाका शिकयली, ट्रेन केलें सारकें, म्हाका आनी म्हजे भयणीक, व्हडली भयण सारा. तर ताका पयलेच फावट पालकार देंवयलें आनी सारकें फर्स्ट कॉम्पिटिशन आमी फर्स्ट प्रायज घेवन येयली, सगळे आख्ख्या घरान सगळीं आमकां
So it was a very big moment Where for was this us. competition? In our village only, Okay. Asgaw. So that थिंगा मागीर स्टार्ट जालें मागीर दाडा म्हाका व्हरतालो तियात्रांनी कांतारा म्हणून आलेक्षीन अंकलीच्या Okay. तियात्रान कांतारा म्हणपाक म्हटल्या स्टार्ट जालें मागीर जालें सारकें. मागीर सॅक्सोफोनिस्ट जालें तूं सक्सेस. ओके, कोणा कडल्यान शिकला तूं? जावं इतली नॉलेज ऑनलायन शिकला दुबाव ना, बट एनी इन पर्सनल कोण तुका लायक बाबा हिंगा सारकें ना वा कितें कोण सांग? दाडा ओके, सदांच दाडा आसतालो सदांच. हय. रायट. ओके, फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता क्लॅरिसा बाय, जायते तूं वाचता, केन्ना एक सपोज नोट्स देंवता वा कितें जाता जाल्यार तूं कशें हँडल करता त्या टायमार? I just continue playing because दाडा प्रॅक्टीस आसता न्हू सारकी एकदम करून घेता सारकी फूल Okay. प्रॅक्टीस. म्हणजे तू चुकलें जाल्यार मागीर दाडा सदांच सांगता चुकलें स्टॉप जाय नाका वाजयत राव कोणाक कळटा कोणाक कळना. सो कंटिन्यू लायक. ओके, प्रॅक्टीस मेक्स द Yeah. पर्सन परफेक्ट. रायट. ओके, फुडें हांव विचारूंक सोदता तुका सद्याक जावं कितल्या वर्साची तूं पयलीं सद्याक? I'm 20 years old. 20 इयर्स. Yeah. आनी कितल्या वर्साचे आहले तेन्ना स्टार्ट केलेलें तुवें? Saxophone I started when I was 15-16 something. Apart from this, do you play any other instrument? आनी कोण आनी कसलो No, वाजता? but I'm learning keyboard now. कीबोर्ड. Yeah. ओके, आनी मागीर फुडें मातसो जायते जातले ते. Oy. ड्रम्स आर यू प्लेनिंग? Yeah, kind of. But mostly like violin, guitar and all. रायट. ओके, करंटली वॉट डू यू डू? कितें करता तूं? Currently, I'm a full-time musician. I've done sound engineering, but I have not started it because I'm busy with music. Okay. Yeah. Singing shows, saxophone and all. बट डू यू डू इट इन गोवा ओ तूं मुंबय रावनूच? Bombay रावन कोता गोवा कोणी आपयलो तर येता मागीर शो करपाक. ओके, कितले लायक यू नो तूं कितले पावटी गोंयान आसता आनी चडशे कितले पावटी मुंबय आसता? Every 3 months, once in 3 months I'm in Goa. ओके, गोंयची माती सोडना. रायट. ओके, फुडें जावं कितले शोज तुवें वाजल्या मुंबय आसता पळय तेन्ना? थंयसर खंय वाजल्या? थिंगा म्हटल्यार मोस्टली माहीम, अंधेरी आहात थंय म्हटल्यार. ओके, डू यू प्ले द इंस्ट्रुमेंट ऑर सिंगींग? वॉट डू यू डू? There I'm singing and now I have lined up with playing also now. Okay. Yeah. All right. Okay. What is the best part of being a good musician? Best part is like you connect with people. Like तांकां ते म्हणटात न्हू आमकां उगडास येयलो आमच्या आदल्या तेंपाचो तूं वाजयलो म्हजी मम्मी हें म्हणटाली तें म्हणटाली सारकें आयकून बरें दिसता. म्हणल्यार आय एम कनेक्टिंग देम लायक आय एम नॉट मेकिंग देम फॉरगेट कोंकणी यू नो कीपिंग इट अलायव्ह. Correct. Very true. हो जालो बेस्ट पार्ट. आतां वर्स्ट पार्ट कितें म्युझिशियन जालें? वर्स्ट म्हटल्यार काय ना. इट्स ऑलवेज हॅपी अँड गुड विथ म्युझिक. Okay. विदाउट म्युझिक इट इज वर्स्ट. Correct. How do you accept criticism? कशें घेतात? हांव सगळें देवाचेर सोडटा. म्हणल्यार देवा तुवें म्हाका हांगा हाडलाय, तुका जाणा हांव कितें करता. This all give me strength, you know, to take all this criticism. आनी काय ना. ऑलरायट, होल्ड ऑन हेनरी बाब. जायते विचारचे आसा, जायते बरें दिसता जेन्ना तुजी धूव सांगता की आपूण म्युझिशियन एस्टॅब्लिश्ड म्युझिशियन आतां तें जालां. फुडें विचारूंक सोदता तुजें जावं कोणाक वाजता तूं वा तियात्रांनी आमच्या करंटली कितें सिनारियो? हांव सदांच म्हजो फ्रेंड आनी म्हजो गुरू आनी म्हजो डायरेक्टर मोगाचो अलेक्सीन दे मोर्जी ताच्या सांगाताकूच आसता चड करून हांव. Okay. आनी ताच्या तियात्रांनी तो म्हाका आपयताच, तूं एंट्री यो जाय तूं आमच्या सांगाताक राव तूं सदांच. आनी आतां आमी तियात्र आमचो वाऱ्यार उपतलो कापूस हो तियात्र आमचो भायर सरला. एक शो जाला आमचो करण जाले आतांच. आनी ह्या फुडें आतां आमचे तियात्र सुरू जातात. अख्ख्या मायाच्या म्हयन्यान आसतलेच आनी 10-13 शो आहात आमचे लागीं आतां. ओके. आनी येवपाचे आहात जाल्यार ताचे सांगाताक आसतात. स्पेशली हांव ट्रम्पेट वाजयताच, पूण ताचे पयलो हांव ताच्या तियात्रान कांतारा म्हणटालो. ओके. एज अ सिंगर म्हणून हांव ताच्या लागीं येतालो. हांव ताची वळख आहा ती पयलो सिंगर म्हणून. म्हजी धूव आनी हांव डुएट म्हणटाले. Duet. आनी म्हजो भाव आनीक आहा तो ते म्हणटाले आमी. ते भाशेची कांतारा हे करताले आमी. आनी मागीर ताच्या तियात्रान जाय जाल्यार हांव कांतारा म्हाका तो फॉर्मेट आसता तेजे ट्रिओ, डुएट, दुओ ओ क्वार्टेट, कोरल ह्या भशेचे फॉर्मेटाची कांतारा ताच्या तियात्राक जाय जाल्यार तो म्हाका केन्ना सांगता एक थीम दिता तो म्हाका हेनरी म्हाका हेचेर एक कांतार बरोवन दी. ओके. मागीर ती कांतार हांव काडटा ताका दिता. तर हे भाशेन हांव त्याच ग्रुपाचो जाला आनी ते म्हजे जाले हांव तांचोच जाला. कितली वर्सां जाली एक पोगडाक आहा तूं? हांव म्हाका दिसता सुमार 10 वर्सां जावन गेली. 10 वर्सां जाली. ओके. इट्स लायक अ फॅमिली नाव. फॅमिली हय, फॅमिली. ऑलरायट. ओके. सिन्स तुवें म्हणला तुमी डुएट म्हटला बराबर कितें एक कांतार आसा जी आमच्या ऑडियन्सूय रावल्या आसतले आयकोपाक?
एक कांतार आम्ही केलेले क्रिस अरमान सर म्हणून जो कुवेट डुबे तांच्या काय एका शो आलो ताजो ऑनलाईन कॉम्पिटिशन ओके तेन्ना आमी डुएट केलेले दोगांनी आणि त्या डुएटाक आमकां फर्स्ट प्राइज मेळलेले वाव गोल्ड मेडल मेळलेले म्हाका त्या कांताराचो उगडास येता ओके ते कांतार म्युझिकाचेरूच केलेले आमी ओके म्युझिकाचेर ताच्या हातान सॅक्सफोन हा आणि हांव घरान एक आयकता कितें म्हजी धूव प्रॅक्टीस करता ती ओके आणि हांव ताका म्हणटा धुवे मोजे कितें तूं वाजयता डाळा का म्हणटा सॅक्सोफोन इन्स्ट्रुमेंटाचे नाव विचारूंक ना सारको जबाब दिना तर वाजोयन दोन कित्याक डाळा बेश्टो तूं चावताय प्रॅक्टीस कोता टीक टीक तुजे कोरबोन तूं बरें म्युझिशियन जावंक सोदताय तर पयलीं सॉल्फां घे बाय शिकोन सोफा कित्याक शिकपाची म्हाका गरज ना ताची काय बरें वाजयता देखोर आतांची चेडवां चेडे आपलेंच वोलोयता वोडे माय पायचे मानिनान उतोर मॉडर्न म्युझिक आताचे तुमचे तायना घडपाचे देखून मात्ताय आमचेर वांकोर वांकोर मारूक न्हय दुस्मान म्युझिक बोलना गो रोगतान तूं नोकळोय सॉल्फाचो वालोर वांकोर मारूक न्हय दुस्मान म्युझिक बोलना गो रोगतान तूं नोकळोय सॉल्फाचो वालोर एकदम बरें म्हटला आणि एकदम बरें म्हाका दिसता ताका म्युझिकूय तुमी बसयल्ले कितले उमेद दिसता जेन्ना तूं तुज्या दाडा सांगता कांतार करता तेन्ना नको हांव स्टेजीर पावले काय आय मीन डिफरंट वर्ल्ड लायक स्टेज इज अ हॅपी प्लेस ऑलरायट ओके हेनरी बाब जेन्ना तुमच्या गांवांनी तियात्र येता जावं जायते तियात्र जाता आयज काल होनावर वा आनी खंयसर जायते कशें दिसता आनी तुमचो भरपूर तेंको तियात्रांक आसता जायतो उप्पड हो लोक जाता थंयसर होय बरो लोक जाता आमच्या गांवांनी जेन्ना आमच्या गांवचे तियात्र असतात तेन्ना आमची आडतेप सदांच पळयतात पूण जेन्ना आमकां एक हे कशी कितें म्हणटा ती पर्वणी कशी एक फेस्टिवल कहो आमकां गोंयचो तियात्र व्हडल्या डायरेक्टरांचो तियात्र म्हटल्यार आमकां फेस्टिवल कहो सगलो लोक आमी ते तियात्र पळोवंक वयता कित्याक प्रोफेशनल एक्टर बरी कांतारा बरी स्टोरी आनी बरी तांची एक्टींग पळोवन आमकां चड खुशालकाय भोगता देखून आमी जरूर ह्या व्हडल्या तियात्रांच्या डायरेक्टरांच्या तियात्रांक वयता जावं तो आलेख शिंदे मोर्जी जावं पिटर रोशन जावं प्रिन्स जॅकब रोज फन्स हे भशेन जायते डायरेक्टरांचे तियात्र आमी पयले आज गांवांत आमच्या आदी जाताले आनी आतांय जातात ऑलरायट ओके आनी तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा फुडाराक म्हजें एक सपन आहा म्हजी धूव ज्या जाग्यार हांव पावूंक ना म्युझिशियन म्हणून त्या जाग्यार म्हजे धुवेक म्हाका पळोवपाक चड बरें लागतलें डेफिनेटली तूं पळयतलो एक ना एक दीस आनी आतां पळोवपाक सुरवात कर ओके क्लॅरिसा बाय निमाणी स्वाते जी आमचे पळयणारे आसा जे तुजे फॅन्स आसा तांकां तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता वॉट डू यू हॅव टू से I just have to say that कोंकणी लिपून दवर नाकात you do English covers English you sing English good but कोंकणी also little like you know सगळ्यांक दाखोवंक जाय आमची कोंकणी भास कितली रसाळ कितली मोवा ती so do कोंकणी and don't feel shy and all just come up on the stage आणि म्हणा कातारा म्हणा म्युझिक वाजोयात आणि कोंकणी घेवन वचया फुडें आमी सगळीं ऑलरायट ऑल द व्हेरी बेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अँड फुडाराक तुका हांव भरपूर यश आवडटा डेफिनेटली फ्युचराक जायते प्लॅन्स आसा तुका बट टील देन ऑल द बेस्ट आतां आमचो जो नेक्स्ट रावंड आसा तो जावन आसा रॅपीड फायर रावंड तयार आसा होय दोगांय ओके ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो बाब हेनरी तयार आसा होय हांव तयार आसा ओके तुजो स्कुलांत पयलीं आवडीचो सब्जेक्ट खंयचो आसलो हिंदी हिंदी कित्याक हिंदी चड कांतार आयकताले आमी हिंदी पिक्चर पळयताले तेन्ना आमी हिंदी लायक जाता ओके तुजे आवडीचे म्युझिक कसले कशे भाशेन आसूंक जाय फास्ट स्लो कशें आसूंक जाय स्लोय बरें लागता आनी फास्टूय बरें लागता म्हाका ओके तूं ल्हान आसतना तुका कसली भिरांत चड दिसताली उदकाची उदका अजून पासून अजून पासून ओके तुका लोक सगळो खंय रावता थिंगा कितें म्हूण वळखता हेनरी ओके तुवें केन्ना तरी कोणाक एक कांतार बरयला जायत न्ही कांतार बरयला कोणाक कांतार भेटयला भेटयला जायती ओके तुमी खंयची एक स्टोरी सदांच परत परत सांगता तुमकां एक काणी सांगोंक जाय दिसता जाल्यार कसली काणी ती म्हजे मायन सांगलेली एक काणी
शेणांतलो किडो शेणान केन्ना उरना जेन्ना आमी सोड आमचे लगे काय नासले एक्टिंग नासली काय नासले आनी एकदम सादे दुसरे फुडें आसले आमी फाटी आसले Okay. तेन्ना म्हणटाली माय शेणांतलो किडो शेणान उरना ओके फोन आन्सर कोत्ता तेन्ना तू कसो आन्सर कोत्ता कॉन्फिडंट एकदम ओके कितें म्हणटा फोन हाय हॅलो ओके फुडें तू तुजे दुयेक कसो पळयता इन अनदर मे बी 5 years चड वयर बरे म्युजिशियन म्हणून ओके तू केन्ना तरी परदेसान रावला परदेसान अजून हांव पावंक ना ओके पावपाचें आसा चिंता मोतीन वचो आसा ओके तुका लोकां सामकारा तुजी कला दाखोवपाक कितली आवडटा चड आवडटा म्हाका चड ओके तू जानवरांक घेवन जावं तुमच्या घरान दवरता वय जानवरां आसात आमचे लागीं ओके गोरमी वा तोंडी कितें आवडटा तोंडी जरी तर तुजे लागशिल्ले पेट तुजे पालतू जनावर उलयताले जाल्यार ते तुजे कितें म्हणटले असले जावं कितें सांगतले असले तुजे बदल हाय फ्रेंड हाव आर यू ओके तुवें केन्ना तरी कसली स्ट्रेंज वस्त रस्त्यार चलतना पळयल्या ना अजून पांय दिश्टी पडोंक ना म्हाका ओके तुवें कसली बरी एडवायस आयज मेरेन तुज्या दुयेक दिल्या सदांच तूं दुसऱ्यांचें बरें चिंत देव सदांच तुजें बरें करतलो ओके तुवें आयज मेरेन कसली एडवायस घेतल्या म्हजे मायची बाबा सारके रस्त्यार चल रायट ओके वेल डन वेल आन्सर्ड ओके क्लॅरिसा बाय आर यू रेडी या ओ गॉड ओके स्टार्ट या Okay, rapid fire round with आमचे saxophonist by Clarissa Lobo and the singer. जरी तर तू एक कसले इन्स्ट्रुमेंट असले तू जाल्यार ते तू खंयचे आसतले असले सॅक्सोफोन कित्याक बिकॉज ते सारखे फिलिंग्स घालून वाजोवन सगळ्यांक बरं लागता ओके ऑलराइट ओके व्हॉट इज द अनयुजुअल प्लेस यू एवर प्लेड म्युझिक एक जागो थंयसर तुका वचोंक नाका असले बट यू प्लेड ओवर दे ओके हा असा खंयचो जागो होय. खंयचो नांव हा ओके डोंट मेन्शन No. ओके मारतले तुका okay, what is the craziest thing you've ever done for your art? What I've done. कितें केलां ते गेला नको कितें आसा ओके जरी तर तू कोणूय म्युजिशियना वांगडा कोलॅब करूंक सोदताले लिव्हिंग ऑर डेड खंयचो आसतलो आसलो आनी कित्याक म्युझिशियन म्हटल्यार सेनन बाब ओके होय. बाय बिकॉज लायक आय लव हिज प्लेइंग स्टायल आनी तो सारके बरें वाजयता ऑलराइट ओके वॉट इज युअर फेवरेट सीझन तुज्या आवडीचो काळ खंयचो ते गरमी थंडी आय से Paus. बिटवीन रेनी एंड नो बिटवीन विंटर एंड समर ऑलराइट ओके तुजें लास्ट वेकेशन लास्ट वेकेशन UK had gone. Okay, Not favorite? vacation, but yeah, ओके फेवरेट टाइप ऑफ म्युझिक Goan. ओके डिस्क्राइब क्लॅरिसा स्टाईल इन वन वर्ड Clarissa style, you know, folk, you know, more of emotions. you know, ऑलराइट ओके feelings. एक weirdest dare can be a stupidest dare that you have ever agreed to. Dare I've agreed to. No, I haven't agreed to Okay, any. what never fails make you laugh? When my dad, you know, pulls my leg at home after I'm mad at him. Okay. Do you speak more than one language? Yeah, I speak 4 languages. Tell me. English, Hindi, Konkani, Marathi. Right. Okay. जरी तर सपोज तू एक पालतू जनावर असले होय. कितें उलयतले असले Give me love and attention. ओके हॅव यू एवर वॉकड आउट ऑफ अ मूवी थिएटर मिड शो मध्ये शो सोडून गेला ना. ना फुल पयला पहिला ओके इफ आय आस्क यू समर ऑर विंटर winter. ओके हू मोटिवेट्स यू My dad. ओके तुका राग येता तेन्ना तू कितें करता काय ना देवाशी उलयता. ओके घरान तुका एक कितें म्हूण लोक उलो करता कुकी. कुकी होय. ओके एंड ऑन द स्टेज क्लॅरिसा Clarissa. ओके तुझ्या आवडीचे कांतार म्हणजे आवडीचे कातार म्हटल्यार आमचे कातार ओके ग्लोबल गोंयचो आवाज ते म्हटलेले ओके कातार. ओके सिन्स तू मुंबय आसता जाल्यार तुका कसली डिश रांदूंक चड आवडटा दाव. रायट ओके वेल डन फुडें आमचो जो राउंड आसा तो जावन आसा रीड माय लिप्स एंड दॅट इज गोना बी अ फायनल राउंड ओके. आर यू ऑल रेडी येस. Okay. Alright, read my lips with आमचो बाब हेनरी आणि क्लॅरिसा लोबो तयार आसा होय आमी तयार आसात ऑलराइट पयली चीट काड 30 सेकंड्स आसतले तुजे लागीं 30 सेकंड्सा भितर गॅस करपा जाय
Ready? Yeah. And your time starts now. मोरळे मोर पाकटे फुलयता फुलायता मोर पाकटे फुलोन आसा Correct. All right. Okay. Second one. Okay. Done. And your time starts now. उदीक उनीर वयता वयता धांवता बिलान भायर सरलो उनीर उनीर बिलांतल्यान भायर सरलो Yes. Okay. It was Golitlan. You made it Bidatlan. Okay. We say it. All right. Now the last one. Okay. Ready? ओके रेडी Okay. Give money to you. And your time starts now. गोल मार आणि जिकोन दी More action. All right. Well done. Okay. Now we'll interchange. Okay. Let's see how you explain now. ओके All right. Ready? यस Okay. Cheat card. Done? And your time starts now. दोरिया 30 seconds you have. वारो दोरिया दोरिया नितोळ दोरिया शीतोळ वारो All right, okay, well done. Second one now, okay? And your time starts now. मोनिस बोकडी बोकडी मो- हाडा 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 बोन हाडा हाडा सूप सूप पिवया पियोया बोकडेच्या You enact. भुरग्यांक बोकडेच्या बोयल बोकड्याचं हाडाचं सूप पिऊया. ओके ओके The last one now, okay? ओके You were close, Ben. Which one was? Done. And your time starts now. गोरमी थॉन थॉन तोंड पिऊंक पियोन बरें पोया बरें बरे Okay, all right. All right, well played, guys. एकूच चुकले तो पण ऍटलीस्ट तिनूय सांगले युअर डॅड वॉज कन्फ्युज तू सांगतेलो सांगचे ना ते अँड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट मिडिया हँड्री भाभी तुका आणि you. बाय तुका फुडाराक तुका भरपूर यश हांव दिता तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ With Candida. कॅन्डिडा